देवा मुखार उभं रावच्या आमची मोठल्या पावो कोणा पावो नासतना फुग्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या पावो नासतना फुग्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उदक कानार पडो जाल्यार जिको कोण उजरो काशा आमकां जिवीत करच्या आयज देव आमचो उलयतलो काशा आमकां जिवीत करच्या आयज देव आमचो उलयतलो इतल्या मोगाचो बाप कसलो येदो उपकार कसो मानचो दिसान वांटो घेतल्या उपरांत जिवीत सगळें साऱ्या मोगा दिसान वांटो घेतल्या उपरांत जिवीत सगळें साऱ्या मोगा बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू शाण्यांक आनी जाणाऱ्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी ल्हानांक उक्त्यो केल्योय देखून हांव तुका दिनवासतां तुज्या मोगाची उदार येवजण आमच्या जिवितांत समजूंक दुनिया दिसाच्या दिसाक आमचे प्रयत्न हेच प्रयत्न घेवन आयज हे सांजे आनीक एक पावटी तुज्या पांयाशी दुनिया आमी आयल्या डे इन एंड डे आउट एज वी ट्राय टू ग्रास्प योर प्लॅन्स वी कम रनिंग टू यू दिस इवनिंग लॉर्ड आमचे भोंवतणी जेन्ना आख्खो वाठार ओलो ओलोसो जाल्लो आसा पावस पडटा एवरीथिंग इज डॅम्प आउटसायड रस्त्यांचेर उदक भरलेलें आसा आमचे व्हाळ जे आसात ते बंद जाल्ले आसात द ड्रेनेज सिस्टम्स आर ब्लॉक्ड our roads are flooded everything around us is damp we are here at your feet lord तुका बुजूंक तुका वंदूंक तुका नमान करूंक तूं एकलोच आमचो देव आमची बुजवण मानून घे आमकां तुजे जाणवायेन तुजे येवजणेन भितर काड सगळे खालतीकायेन सगळे शांततायेन काळजाच्या ओगेपणान आमची मान बागावन दुनिया तुका आमी नमस्कार आनी परनिपाट करता वी अडोर यू लॉर्ड with all humility with peace in our heart with the silence of our hearts and thoughts and desires we worship you and adore you lord सगळे मान आनी महिमा तुकाच फावो ह्या पासत सगळे खालतीकायेन आमची मान बागावन
आमी तुका नमस्कार करता. We adore you and we worship you, Lord, in the most blessed sacrament. To understand God's plan, be simple. देवाची येवजण समजून घेवंक सादो जाव, खालती जाव. ह्या वेळार आमची नदर भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचेर दवरुया. देवाच्या मोगाची व्हड येवजण, देवाचो पूत खुद देव ह्या साद्या उंड्यान सदांच्या सदां आमचे मदें आसचो. His plans are wonderful. They never lack wisdom. The greatest plan that He will be with us till the end of times in the simple species of bread. पळय ताका, नदर घाल ताचेर, तुजें काळीज ताका भोगूं दी. Fill him with your heart. He is your Lord. Accept the wisdom of the Lord. Here is your God, true God, living God for you, by His never failing plan and never failing wisdom. ह्या वेळार दुनिया आमची बजवण तुका करता आसतना आमकां समजना तसल्यो वस्तू जायत्यो आसा. आमी घुसपा गोंदळाक सांपडलेले आसा. आमी कितेंय जाणा जावंक सोदता प्रयत्न करता जाल्यार आमकां फटोवपाची जायतीं षडयंत्रां आसात. ह्या पासत सगळे खालतीकायेन आमकांच तुजे मुखार दवरता. जे कोण वस्तू समजून घेवंक वो करून तुज्यो वाटो समजूंक प्रयत्न करतात तांकां तुज्या पांयाशी दवरता. जे कोण जिविताच्या घडीतांतल्यान दिसाच्या दिसाक तुका अणभवतात, तुज्यो येवजण्यो आपल्या जिविता पासत जाणा जावंक प्रयत्न करतात तांकां तुजे मुखार दवरता. दर एक घडणी जातूंतल्यान तूं आमचे लागीं उलयताय, आमकां तुजी जाणवाय दाखयताय, त्यो घडण्यो, दोज इव्हेंट्स तुज्या पांयाशी आमी दवरता. त्याच बरोबर सगळे मनीस जे आमकां घुसपा गुंदळाक सांपडायतात, those who want to confuse us, those who want to mislead us and lead us astray, we bring them to your feet, Lord. You are our God. Sumi amso Dev, you are our Lord and our God. Sumi amso Gori, Kais maka urena. Sumi amso Gori, Kais maka urena. Solo melta tu
Sumi maka papunota Sumi mosoguli Kais maka unena Sumi mosoguli Kais maka unena I trust in you, Jesus. Sumi sodas gotai dita Vishal vate voila Sumi maka vata hoita Moja jiva novya Sumi sodas gotai dita Vishal vate voila Sumi maka vata hoita Sumi mosoguli Moja sumya, moja deva. Kais maka unena Tushi zonvai makadi. Sumi mosoguli Tushi watin makavor. Kais maka unena Puspa gundळातलं म्हाका सोडूय. Sumi mosoguli My Lord and my God. Kais maka unena Show me your ways, O Lord. Sumi mosoguli I walk in your ways daily. Kais maka unena Let me rest in you, Lord. सुम्या तुझो सेवक हांव तुझ्या पांयाशी हांव आयला संवसाराची राटिनी थकला कांसार जाला विसव सोदता संवसाराच्या प्रश्नांनी गुल्ल जाला घुस्पला सांडला जाबाब सोदता सुम्या तुझो सेवक हांव You are my Lord and my God. I am your servant. Here I am at your feet, Lord. Accept me. Lord, I take this moment to go within myself. म्हजेच भितर सरूंक हो वेळ हांव घेता. Allow me to enter in my own life. Lord, make it possible for me at this moment to enter my own life with your help. म्हज्याच जिवितान ही ल्हान नदर मारूंक भितर सरूंक दुनिया तूं म्हाका उक्तो कर. Open me up. म्हजें जिवीत खासगी जिवीत तुज्या पांयाशी दवरता. कोण हांव खंय हांव वेता
जें कितें हांव करतां तें कित्याक हांव करतां? वाय एम आय डुईंग सर्टन थिंग्स दॅट आय एम डुईंग? वेर एम आय हेडिंग टू? खंय वेता हांव? इल्लोसो वेळ ओगीच रावन दुनिया ह्या प्रश्नांनी भितर सरूंक म्हज्या जिवितान एक पासोय मारूंक तुज्या आदारान म्हाका फावो कर. सगळीं आमी ह्या वेळार हो सयेक घेवया. जेजू बराबर ओगेपणान तुज्याच जिवितान भितर सर. कोण तूं? खंय तूं वेताय? कितें तूं करताय? कित्याक तूं करताय? दुनिया जायक तो घुसपागोंदळ आसा. देर इज लॉट ऑफ कन्फ्युजन. द कन्फ्युजन that has been created due to different factors, due to different events, due to different people. Confusion that has been created by my own thoughts and my desires and my way of life. जाय तो घुसपागोंदळ दुनिया. जें कितें भोंवतणी घडटा तें पळोवन घुसपागोंदळाक सांपडला. वेगवेगळे तरेच्यो वस्तू ज्यो जातात त्यो समजूंक दुनिया घुसपागोंदळाक सांपडला. कोणाक पातयेवचें, कोणाचेर विस्वास दवरचो कांयच समजना. सगळे वाटेन घात दिसती पडटा. सगळे वाटेन एक सुरपण दिसती पडटा. हांवूच न्हय दुनिया. म्हज्या जिविताक जे लोक चिटकून आसात तेय सगळे सांडलोले कशे दिसतात. ऑल सीम टू बी लॉस्ट लॉर्ड, एज इफ नोबडी नोज what's happening, where are we going, what are we doing, what would be our future plans. Are we all lost, Lord? Is everything for us lost? सगळें सांडलें काबार. हेच्या मुखार आमकां आनीक फुडार ना. तातूंतले भायर सरूंक कोणाशी वचपाचें, कोणाचो आदार घेवपाचो, कोणाक पातयेवंक जाता. Whom can we trust, Lord? सगळेच फुटयतात. कोणाक पातयेवंक जायना. प्रयत्न करीत जाल्यार फोंडान पडटात. Once beaten, twice shy. असले परिस्थितीन आनी कितेंच करूंक दिसना, कोणाक पातयेवंक दिसना.
लॉर्ड वी हॅव आवर ओन एफर्ट्स. जायते प्रयत्न केल्यात पूण प्रयत्नांक फोडूच ना. सक्सेस रेट इट्स सो लो. इट्स गोइंग डावन डे बाय डे. घुसपागोंदोळ, कन्फ्युजन, लॉस्ट. कितें करूं दुनिया? वॉट आर वी सपोज टू डू? कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्या? तुजे सवी आसात उतरां सासणाच्या जिविताची, देखून तुजेशी धांवन आयल्या. You have the words of eternal life, Lord, and hence we have come running to you, trusting fully that you will bring us out of our confused state. आमचे घुसपागोंदळाक सांपडलेले एक गोतींतले तूं आमकां निवारतलोय, तूं म्हाका निवारतलोय, हो विस्वास धरून दुनिया तुजेशी आयला. संवसारांतली खंयचीच वस्त or any force in the world cannot do it for me. You can. ह्या पासत तुजेशी आयला. ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान तुका भेट दिवन तेच बरोबर ही भेट काबार जाल्या उपरांत तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक, तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक, तुजी येवजण म्हज्या जिवितांत फुडें व्हरूंक दुनिया सगलो घुसपागोंदोळ तुज्या पांयाशी दवरता. आय प्लेस ऑल माय कन्फ्युजन ऑफ लायफ एट युअर फीट, लॉर्ड. एक्सेप्ट मी. दिस इज वॉट आय एम. ओ पळय हांव आसा, तुजे मुखार हांव आसा. तुझे बघा म्हाका जिवी नावळ जेसू आनी पोतवी. तुझे बघा म्हाका जिवी नावळ जेसू आनी पोतवी. जिवितान आमकां जायते बोरे आवडे. अशेंच एका दिसा एक तोरणाटो म्हजेशी आयलो. म्हाका भेट केली, म्हाका विश केलो, बसलो. हांवें म्हणलें बस. बसताच रडूंक लागलो. He had tears in his eyes. I just asked him a question, what happened? And he just replied, Father, I am frustrated. I am confused. I want to end up my life. I'm like, what? What's the reason? He said, I don't know. ह्या प्रश्नाक हांव कितलो जबाब सोदतां तितलोच हांव उदीक फोंडान पडटा. म्हज्या प्रश्नाक हांव विचार करतां तितलो म्हाका सोकला उडयतात. म्हजी आवय बापाय म्हजेर खूब उमेद धरून आसात. आय एम वर्किंग. आय एम सस्टेनिंग माय सेल्फ. आय गेट अप इन द मॉर्निंग. I go for work. हांव सांजचो येता. घरांत आयलो म्हणटूच म्हाका शांती जायी. पूण म्हजो बापूय आनी म्हजे संबंद सारके नात. तो म्हाका फालां मारता. Sometimes he taunts me. I can't take it. I have a love life.
She complains I don't have time for her. Of course, I speak to her, but she wants more from me. I also have my own life. I am confused. I don't know whom to please. I don't know whom to approach. I don't know whom to talk to. I don't know what to do. So much of pressure on me. म्हजी आवय म्हणटा नोकरी सोड, परदेसान वच. But I am the only child. If I go, I know what will happen to them. Yet my mother says, go. ती म्हणटा तुझे पयशे पावनात. Your father is retired. We can't run on his pension. At times when I sit with the mobile, my friends send me good messages. They are full of enthusiastic messages. They have visited places here and there. They are asking me to accompany them. आपणा बरोबर यो, चलया ह्या आयताराक. फुडल्या आयताराक आनी खंय प्लॅन आसा. I too want to enjoy life. But then every Sunday I have to go for marketing with my mother. दुसऱ्या दिसांनी हांव लेट येता घरान. When I come, I become tired. I have to see some of the household works also. There are relatives who say I don't talk to them. हांव एकमुडो जाला. हांव म्हज्या संवसारांत आसा अशें ती म्हाका केणटात. My friends despise me. They go away from me. My office people, they sometimes enjoy. They want to have a party. I too want to go with them. But I don't want to have a hole in my pocket. I think of spending. I may be earning 30 to 40,000, but that's not sufficient. Because I spend money on the medicines of my parents. There are other things that I also do. कितें करूं? हांव सगळोच घुसपा गोंधळाक सांपडला. Sometimes life is so harsh. And I ask, Lord, are you existing? I say, what is it that you want from me? एक पावटी दिसता सोडून वचूंक सगलें. एक पावटी दिसता ह्या संवसारांतलो नाटक जावं. एक पावटी दिसता पिवन न्हिदूंक. एक पावटी दिसता कसले ड्रग्स घेवन सगलें विसरूंक. What should I do? Is life all about these matters only, or do I have my own private life? Can't the Lord understand me? Does God not see that I'm struggling? I just listened to him. I did not utter a word. He went on. He was crying in between bitterly. आपूण आपणाचोच एक वजन कसो समजून तो आपलें जिवीत सांगतालो. बारान तो चेपलोलो अशें ताका दिसतालें. पूण सगलें आपुणूच तो करूंक सोदतालो. He wanted to conquer. He had that spirit in him to conquer, yes. But I said, have you given up? I just asked a question. And he looked at me with pity. Yes, Father, he said. I have given up. I said, is that it? And तो म्हणूंक लागलो, वोय. I don't know what is goodness in this world. I don't know whether I could pursue my ideas and dreams. I have my dreams. Can I pursue them? I said, have you any time submitted them to the Lord? And he said, why should I?
I said, do it. Di taka. Sang Somyak. Uloi tache lagi. But I always tell, he knows very well what I'm going through. He knows my struggle. Why should I tell him? Is he not God? I said, of course he is God. He knows your struggle. But he waits for you to come to him. He doesn't surpass your freedom. He wants you to come to him. Approach him and see. Somya, जायते आमचे तरणाटे गुडे अशेच संकश्टांनी सांपडल्यात. आपले परिस्थितींनी गुडे गूल जाल्ले आसात. जायती आमची तरणाटी नकळत कितें करतात ती. संवसार आनी संवसाराच्यो वस्तू तांच्यान झुसूंक जायनात. The pressures of this world, the pressures of work, the pressures of the pen pal, the pressures of your own friends and colleagues, sometimes is too much. आमचीच कुटुंबां जायते फावटी आमकां सोजमोनात. आमचीच इश्ट मित्र आमकां नाकारतात. सगल्या परस तूं आमकां तुजेशी आपोवन व्हरताय. तुजे हात उक्ते तूं आमकां दवरताय. तुजेशी येवंक समाधान करूंक तूं तयार आसाय. It's only we who should approach you. It's only we who should come to you. Do we believe at least that you have the solution? May not at that moment, but that solace, that peace, that joy, that happiness we can find only in you. फकत तुजेच आनी तुजेचशी आमकां सायबा हें मेळटलें. कित्याक तुजे बगर म्हाका ना जिवीत. तुजे बगर म्हाका ना सायबा शांती. तुजे बगर म्हाका ना खुशालकाय. पाव म्हाका सोम्या. जेसू म्हाका तुजी गरज. सुखी सोमनी जशें उदक. उज्या दिव्या मोळविजलेचें युंत्राक चलू बळू बेजें. उज्या दिव्या Jesu ani podvi. तुझे बगर म्हाका ना जिवीत. Without you, Lord, there's no life in me. देवाची येवजण समजूक खालती जाव. To understand God's plan, be simple. पूण आयज मनीस शिकोन व्हड जावन गोरवान भरला. आपूण सगळें जाणा अशें तो समजता. फाटल्या दिसान नदर मारली जाल्यार गोंयान वेदर फोरकास्ट
प्रेडिक्ट केलोले ऑरेंज अलर्ट दिल्लो 3 दीस भरपूर पावस येतलो म्हण पूण जालें सुरफाटें 3 दीस वत आशिल्लें मनीस मनशाचेरूच पातयता आनी बोरवोसो दवरता Man can do everything and anything अशें जायते जाण म्हणटा पूण विसरता सोम्या इट इज फायनली युअर प्लॅन तुजी खोशी आनी तुजी येवजण ह्या संवसारांत चलता आनी मनशाची येवजण जेन्ना साथी पावना तेन्ना मनीस भोव निराशी जाता फ्रस्ट्रेटेड जाता एकमेकाचो आदार सोदता आनी मनीस विसरता खालती जावंक ल्हान जावंक सादो जावंक आनी हो संवसार तुवें घडला म्हूण विसरता मोगाला जेसू we have failed to understand you. Help us to understand you and your plans. तुका वळखूंक आनी तुजी येवजण समजूंक आमकां आदार दी कित्याक भोव करून ह्या काळान संवसारांत कितें घडटा तें आमचे समजणे भायर आसा वी आर लुजींग आवर लव्ड वन्स वी आर लुजींग आवर जॉब्स वी आर लुजींग आवर रेवेन्यू or income we are losing our business we are losing our relationships we are losing our family we are gaining nothing कितें घडटा काय संवसारांत संवसार काबार जावचो हा काय हांवें आनी फुडाराक जियेवपाचें वो म्हजो जीव दिवपाचो जियेतलो जाल्यार कसो जियेतलो कितें आसा म्हजें तें कितें उरलां सगळेंच काबार आय हॅव नथींग नो मनी नो फ्रेंड्स नो हॅपीनेस आय एम फीलिंग लोनली असलें जिवीत कोणाक जाय जायते प्रश्न आमच्या मनांत आनिकूय जायते आसतले प्रश्न वी आर रनिंग टू द काउन्सिलर द लॉयर पूण विसरता सोम्या द बिगस्ट लॉयर एंड काउन्सिलर इज यू हे आमचे प्रश्न आयज तुज्या मुखार घालता मेक अस अंडरस्टँड युअर प्लॅन्स लॉर्ड मेक अस अंडरस्टँड आवरसेल्फ
आमी आमकांच वळखना आनी तुजी येवजण कितें ती आमी नकळो. दाखय सोम्या, उक्ती कर तुजी येवजण आमकां आनी आदार दी आमकां तुजी येवजण समजूंक आनी ल्हान आनी कालती मनशां कशी ह्या संवसारान तुजे येवजणे प्रमाणे जियेवंक. मिठा जेसू पुण्यकार तेरा मूर्ति तेरा वीणे कातुरलो रुकागतो बिगोलोलो कुडिसादो कातुलोलो रुकागतो बिगोलोलो कुडिसादो तुझे बोगो माक ना जीवी ना बोर जेसू आनी पोदवी तुझे बोगो माक ना जीवी ना बोर जेसू आनी आमच्या जिवितान जायत्यो घडयो असल्यो येतात एक निर्णय घेवंक आमकां अवघड जाता. अडचण्यामध्ये त्रासामध्ये आमच्या हुसक्यामध्ये आमच्या रिलेशनशिप्सामध्ये जायत्या चिंतनांनी आमी घुस्पता आनी निर्णय घेवंक फाटी सरता. There are so many reasons why we get confused to take decisions in life. There is fear. भिरांत आसा आमकां. To lose something or to not succeed in what we want. आमकां जाय तशें जावंक एकदां जायना. ही भिरांत घेवन निर्णय घेवंक आमी फाटी सरता. असल्या वेळार आमी कितें करता तें आमकां खबर आसना. कसली पिशापणां आमी करता तें आमकां खबर आसना. आमी जायते जाणांचे एडवायसीस घेता खऱ्यो, दुसऱ्याचो आदार घेता, पूण खरेंच तें आमकां बऱ्याक पडटलें काय हें आमी चिंतिना. आमची तकली पिडार करून एकदां तोरणाडी भोव करून वायट रस्त्यार आमी वेता. बरें तें सोडून नाका जालेलें आपणायता. असली कन्फ्युजनां आयज परजे सामकार देखून आसात. कोणाक मत मारचें
कोणाक निवडून हाडचो, कोणाक आमचो सेवक कसो विचून काडचो, कोणाचेर विश्वास दवरचो. एकदां आमचो विश्वास मोडलो उपरांत आनी परत विश्वास दवरूंकूच दिसना. हीच भिरांत निर्णय घेतना आमच्या काळजांत आसता. तशेंच आमच्या घरांत, आमच्या वावरांत, ल्हान भुरग्याच्या शिकपांत, तरणाट्याच्या शिकपांत, जॉब सोदतल्या भुरग्यांक निर्णय घेवंक आयज जायतें अवघड जाता. सगळेंच कन्फ्युजन. सोल्युशन कोण दितलो? जेजू, हांव जाणा तूं सोल्युशन दितलो म्हणून. तूं दाखयता वाट स्वताची, आमच्या बऱ्याची, आमच्या जिविताच्या बरेपणाची. आमी मनशांनी तुजे चडशीं येवंक गरज. आनी खेरीत भाशेन खालतेपणी येवंक गरज. आमचें जिवीत खालतें करून लग्जरियस न्हय, व्हडलें न्हय, पूण खालतें जिवीत जियोंक तुजे चडशीं येवंक आमकां बळ दी जेजू. भोव करून खालती जावंक, एकामेका सवें मोग दाखोवंक, झगडीं झुजां सगळीं पयस करून खालतें जिवीत जियोंक आमकां शिकय. तुजेरूच ठेवता म्हजो विश्वास आनी तूंच म्हाका वाट दाखयतलो म्हूण हांव तुजेर पातयेता जेजू. जेजू, म्हाका तूं जाण आसा, ओरोण्यांतलो सारीक माना. देव पोरजेचो तुज्या कामो, इस्रायलाचे कोडपा उदो. देव पोरजेचो तुज्या कामो, इस्रायलाचे कोडपा उदो. तुजे बोगो म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पोरगी. तुजे बोगो म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी खालती जाव, ल्हान जाव. बी सिंपल, बी हंबल. Only if you be, you will understand. हेच खालतीकायेन, हेच शांततायेन
देवाचें उतर आमी आतां आयकुया. जायते फावटी घडये आयकलां. भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन हें उतर आमच्या काळजाचे खोलायेक पासून वचूं, आमच्या मनाक तें लागूं. ओपन अप युअर मायंड, ओपन दी आयज ऑफ युअर हार्ट, लिसन टू हिम. भाग्योन मातेवान बरयल्ली जेजूची बरी खबर. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच अडकना. भोगोर एकलोच बाप, तशेंच बापाक कोणूच अडकना. भोगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले खुशेन बाप दाखयत तोच. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. कोण तूं? शाणो आनी जाणार? देवान तुका गिन्यान दिला, पदवी दिल्या, डिग्री दिल्या. शाणो तूं? वस्तू पळोवन आयकून समजतात तुका? केन्ना कितें उलोवचें, खंय उलोवचें, कशें उलोवचें जाणवाय आसा तुका? जाणार तूं? शाणो तूं? ओ सुपुल्लो तूं? किरकोळ तूं? सगलें घडये आसा, तरूय सुपुल्लो कसो देवाचेर पाती येवन आसा. डिपेंडंट ऑन गॉड. आर यू डिपेंडंट ऑन गॉड? टू नो, टू सी, टू अंडरस्टँड, टू डिसाइड. सादो, खालती, सिंपल, सुपुल्लो. दुसऱ्यांनी तुका फटोवपाक न्हय, दुसऱ्यांनी तुका घुसपागोंदळाक घालूंक न्हय, पूण सादो सुपुल्लो देवाचेर पातयेवन रावपाक. To trust in the mercies of the Lord all the time. Be as simple as that. Not the kind of simplicity that allows everybody else to take advantage of you. जरूय आजपासून असली खालतिकाय ओ असले उणेपण तूं भोगून आसाय, where you allow others to take you for a ride. You don't have a mind of your own. कोणेय कितेंय सांगत जाल्यार घुसपता. चिंतपाक जायना जाल्यार हो वेळ तुका आयज. नव्यान तुका तुज्या देवाच्या हातान घाल. मनशांचेर धरून रावो नाका. Do not depend on the human beings around you, however good they may look, however genuine they may appear. Trust in the Lord alone. You will never be lost. ताचेर एकल्याचेरूच, देवाचेरूच तुजो विश्वास दवर. केन्नाच सांडचो नाय. मनशांचेर धरून रावत सांडटलोय.
दिसती पडटा पळे, कानार सादता आयक. पूण जें कितें आयकता, जें कितें पळयता, जें कितें सांसपता ताचेर उडोवन वचूं नाका. डोंट गेट कॅरीड अवे बाय नथिंग दॅट यू सी ऑर हियर, बिकॉज द फोर्सीस ऑफ इवल आर व्हेरी स्ट्रॉंग. वायटाची पदवी आमचे भोंवतणी जायती वाडलेली आसा. सारकें न्हय तें आमकां दाखयता. फोटी आसा त्यो आमच्या कानार सादयता, आमची मनां घुस्पायता, आमची काळजां उचांबड करता. आनी जें कितें आमी करूंक नाका आसलें, जें कितें आमी म्हणूंक नाका आसलें तें आमचे लागींच्यान करून म्हणून घेता. आमचे संबंद तोडटा, आमकां भायर उडयता. हो पळय तुजो देव, माग ताचे लागीं, माग ताचे लागीं करपा तो दितलो. कित्याक सगळ्या सुपुल्ल्यांक खालत्यांक तो दिता. तो बाप दाखयता, कित्याक तो एकलोच बापाक वळखता. जेसू, सगळी खालती खायेन तुज्या पांयाशी आसा. जरूय जिविताचो अणभव आसा, आजून जायत्यो वस्तू समजना, तुज्या हातान घालता दुनिया. खालती जाता तुजे मुखार, सादो जाता तुजे मुखार, मागता तुजे लागीं. म्हजें मन उक्तें कर, म्हजें काळीज साफ कर, म्हज्यो वाटो सरळ कर. जेसू हो नियाळ करून आमच्या जिवितान हें सगळें बरेंपण घेवंक आमी तयार जाता आसतना आमची थोडी मागणी तुजे मुखार दवरता. वी वॉन्ट टू प्रे लॉर्ड, वी वॉन्ट टू इंटरसीड, वी वॉन्ट टू इंटरसीड फॉर द पीपल. भोव करून जे कोण भलायकेन बरे नात, तांचे कुडीचीं दुयेंसां जाल्लीं आसात, कश्टवतात वेगवेगळे पिडेन, जावं कोरोना व्हायरसाक लागून वो जावं हेर दुसऱ्या कसल्या पिडांक लागून, जावं कसलेय उपसोयीक घडल्यात देखून. लॉर्ड टच देम, हील देम, बी विथ देम, स्ट्रेंथन देम लॉर्ड. जायत्या जाणांनी आमचे लागीं विनंती केल्ली आसा, म्हजे पासत माग आं, प्लीज प्रे फॉर मी. Lord, at this moment we bring to your feet all these people who are in need of prayer, all these people who are in need of your mercy, all these people who are in need of your grace. We bring them to your feet, Lord. आमी मागतां सगळे खालती खायेन, सगळ्या सादेपणान तुज्यान जाता दुनिया. तांकां हात लाय, प्लीज टच देम. All those who want to be touched, Lord, touch them at this moment. Heal them. Touch them, Jesus. How, where, when, we don't know, Lord. Only you know. Touch them, Jesus. Be with them. Heal them, Lord. Heal them. Let your blood flow into them, Lord, at this moment. या वेळार तुझ्या पवित्र रक्तान तांकां धुवन काड दुनिया. तुझ्या रक्ताच्या थेंब्यान तांकां धुवन काड. तांचे कुडीची सगळी दुयेंसां तूं निवळ कर, एकूय तांकां. टच देम, जीसस. हील देम. हील लॉर्ड. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. यू आर अ हीलर. Touch them, Lord. Touch us, Lord. Heal all the physical ailments,
all those who have met with accidents of different types. तांची हाडां घट कर जेसू, तांचे कुडीक घावे पडल्यात ते तूं सारके कर जेसू. Bless them, Jesus. Free them from all the bondages. देवचाराच्या सगळ्या फासांतले तांकां सोडय जेसू. Bless them, Jesus. आमचे सगळ्यांचे जिवीत तुझ्या हातान दुनिया घालता. Jesus, 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 Jesus. ही सगळी तुजी सुपुल्ली भुरगीं, या सुपुल्यांक तुझे बरेपण फावो कर दुनिया. Bless them, Lord. All those who are suffering from physical ailments, Lord, touch them, give them strength. या सगळ्या वायटाचे जोईन करून दुनिया तूं तांकां पाव. Be with them, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Bless them, Jesus, Jesus, Jesus. All those who are confused in their mind, they don't know what to do. Lord, bless their minds. Take control of all the confused minds, Lord. घुसपल्ली मनां दुनिया तुझ्या हातान घालता. या संवसारांचे कितें घडटा दुनिया ताचो अर्थ तांकां शिकय. वायटान घुसपून तांकां दिवं नाका. Don't allow them to be fall in traps. सोडय दुनिया सगळे तरेचे पानपासांतले सोडय तांची मनां साफ कर. All those who are asking you, Lord, to bless their minds, bless their mind, Lord. Open up their minds to your wisdom. Release them, Lord, from all the bondages. Lord, save them from all the black magic. सगळ्या काळ्या जादूआंतले तांकां निवार दुनिया. Lord, save them from evil. Take control of their minds, Lord. Jesus, 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 Jesus. Touch their minds. Touch every cell of their brain, Lord. Bless their thinking. तांचे निर्णय तुझ्या हातान घे दुनिया. Don't let them be lost. Don't let them be manipulated. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord.
Jesus. बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय देखून हांव तुका दिनवासतां. Feel the presence of the Lord. You are going to be blessed. ह्या वेळार ताचो आशीर्वाद तूं घेवंक वेताय. ताचे आसणे तुज्या भितर भोग. ह्या वेळार ताणें आपलो हात तुजेर दवरला. He has placed his hand on you. Feel it. He's going to bless you. Thank him. Surrender to him. He's blessing you. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Pain we bear, all because we do not carry everything to God and pray. That trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord and pray. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord and pray. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to